मानता की आमकां जें सहकार्य मेळटा इतले वर्सां पणजी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनाच्या तर्फे आनी ते खूब तातूंत इंट्रस्ट घेता आनी ताका लागून आमचे जो प्रोसेस आसता तो एकदम स्मूथ जाता. म्हणून हांव परतून एकदां बाब रोहित मोन्सेराताचे आभार मानून तुमकां ब्रिफींग दिता. मेयरान सांगिल्ल्या प्रमाणे आमचो मेन कार्यक्रम जातलो तो 22 तारखेक शेनवारा आनी ताज्या पयलीं वर्स पद्दती प्रमाणे आतां जवळ जवळ जालें 37 वर्सां आमी पणजी शिगमोत्सव समिती हो शिगम्याचो उत्सव चलयत आसा आनी ताजो एकूच हेतू म्हणजे गोंयची खरी कला आनी संस्कृती जी गांवान गांवान आमी दिश्टी पडटा. लोक जेन्ना वसंत रितूक सगळे ढोल ताशे घेवन भायर येतात नाचपाक, कित्याक आतां ते नवे पीक लावपाक आनी ताका लागून ती होळी म्हणटात आमी. आतां होळयेचो उत्सव आतां कसो शहरान पावचो हें आमी सदांच जरी आमी मोठ्या अभिमानान सांगता की पणजी शिगमोत्सव समिती ही पयली समिती जाणें हो प्रयत्न केल्लो आसा आनी हो प्रयत्नाक लागून आज अत्यंत आनंद जाता पळोवपाक की प्रत्येक शहरान गांवान आज प्रत्येक जो नवो MLA जाता तो म्हणटा शिगमो आपल्या गांवान हाड. ही बरी गजाल, पूण सांगपाक की पणजी शिगमोत्सव समिती तेन्ना तांच्यांनी हाडून त्या समितीन थंयच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या ऑफिशलांक सुद्दां हाडून हो एक स्टेट फेस्टिवल असो केलो. म्हणून आमकां मोठो आनंद जाता की पणजी शिगमोत्सव समितीच्या सुरवातेक लागून हें जालें म्हणून. आतां आमचो वर्स पद्दती प्रमाणे 14 मार्चाक जी होळी आसा रंगपंचमी त्या दीस आझाद मैदानान गुलालोत्सव जातलो. हांव सगळ्या पणजेकारांकूच न्हय सगळ्या गोंयकारांक सांगता मोठी हजेरी लावची, सगळ्यांनी येवन एकतेन थंय रंग लावचो एकामेकाक आनी आमचो वर्स पद्दती प्रमाणे थंय आमचे समितीचे कार्यकर्ते आसतले आनी प्रोग्राम सदांच बरो जाता, स्मूथ जाता, तसो जातलो अशी हांव आशा बाळगितां. मागीर 5 दिसाची आमची कार्यक्रम आसता. म्हणजे 22 तारखेक जरी मेन परेड जालो सगळ्यांनी हांच्यांनी मेळून इतले वर्सां म्हणजे फॅन्सी ड्रेस म्हणा, बाकीचे कार्यक्रम म्हणा, जी संस्कृती आमची आसा, तरेतरेचे सांस्कृतीक कार्यक्रम थंय जाता. अशे आमी 19 ते 23 अशे 5 दिसाचो कार्यक्रम आमी साजरो करतले. तातूंत थोडेशे हांव तुमकां हायलायट दिता. एक आसतलो तो 14 तारखेक हो गुलालोत्सव तसो सांगला. मागीर 19 तारखेक ऑर्केस्ट्रा आसतलो ओमकार मेलडीज. 20 तारखेक नाटक आसतलें मिस्टर एंड मिसीस दाबोळकर म्हणून. 21 तारखेक रूप्री वाळवूत अशी मराठी भावगीत भक्तिगीत ताजो कार्यक्रम आसतलो. 22 तारखेक आमची परेड आसतली आनी 23 तारखेक आझाद मैदानार लावणी आसतली जी अत्यंत पॉप्युलर आसता, खूब गर्दी जाता. असो हो 5 दिसाचो कार्यक्रम आसा. हाज्या भायर मेयरान सांगला त्या प्रमाणे अंदू रूट मातसो बदलला आनी तुमी जाणा स्मार्ट सिटीची कामां अत्यंत दबाज्यान चालू आसा आनी तांकांय डेडलायन. आमी जरी आमकां ती ओल्ड रूट आवडटा कित्याक थंय खरेंच लोक पणजेकार भायर रावन पळोवंक शकता आनी जे चित्ररथ जाता, रोमटामेळ आनी हें जाता ते अत्यंत त्या स्पॉटांनी बरें दिसता ते. पूण अंदू उपाय नाशिल्ल्या कारणान आमी अंदू शिफ्ट करता आनी आमकां म्युनिसिपॅलिटीनूय सांगलां की शिफ्ट करा फ्रॉम ओल्ड सेक्रेटरीएट टू कांपाल जे कार्नवालाचो परेड जाता थंयच आमचो जातलो. हांव फक्त नम्र विनंती करता मेयराक की फुडल्या वर्साच्यान आमकां परतो ओल्ड पेंजिमान शिफ्ट करूंक दिवचें अशें हांव तुमचे कडेन मागतां. आनी एक आसा म्हणटा ती आमचे प्रायज मनी. सरकार आमकां जवळ जवळ 10,50,000 प्रायज मनी दिता. ताज्या भायर आमकां प्रायवेट एंटरप्रायजूय हेल्प करता. अशें करून 10,57,000 आमचो टोटल प्रायज मनी आसता. हाज्या भायर अंदू ट्युरिजम डिपार्टमेंटान आमकां गोंय सरकारान जवळ 25 लाख ग्रांट अप्रूव केला. हांव आभारी आसा माननीय मुख्यमंत्र्याचे तशेंच ट्युरिजम मिनिस्टराचे आनी आमचे लोकल MLA बाबूश मोन्सेरात, तिगाय जाण दोतोर सावंत, बाब रोहन खंवटे आनी बाबूश मोन्सेरात हांच्या सहकार्याक लागून आतां आमचो जो 20 लाख ग्रांट आशिल्लो तो अंदू 25 लाख केला. हातून आमकां खूब मदत जातली. खर्च खूब आसता, आमकां बाकीचे प्रायवेट सॅक्टरूय आमकां हेल्प करता आनी जें कितें आमचें वाचोवन दवरलां हें तुमी हें पळयता ऑफीस, हें सगळें तें इतल्या वर्साची मेहनत आमचे जे कार्यकर्त्यांनी केल्ली आसा. ताका लागून आज तुमी प्रेस कॉन्फरन्स आमी अभिमानान सांगता आमच्या
ऑफिसान घेता म्हणटकच इतली आमी काटकसर करता, इतले आमचे कार्यकर्ते खूब घाम काडटात आनी ताका लागून जें कितें आमी वाचोवन दवरता तें बरें आमी समाज उपयोगी प्रकल्प हांगाय म्हणून आमी खूब लोकांक फ्री दितात किंवा डिस्कावंटेड हातून दिता. जे कितें कोण कितें शिकयता, गाणें शिकयता, नाच शिकयता, जे भारतीय पद्दतीन आसता ताका आमी सहकार्य दिता आनी एनकरेज करता. अगेन वर्स पद्दती प्रमाणे 3 आर्टिस्टाचें फेलिसिटेशन जातलें ह्या वर्सा. तातूंत एक मुर्तीकार आसा, दुसरो नाटककार आसा आनी तिसरो तियात्रिस्ट आसा. ते म्हणजे श्री संतोष रामाराय गांवकर, श्री महादेव दत्ता नायक आनी तिसरे श्री आवितो फर्नांडीस हो तियात्रिस्ट आसा. ह्या तिगाय जाणांचो भोवमान जातलो. म्हाका दिसता तो केन्ना दवरला आयतारा लावणीच्या दिसा 23 तारखेक. आनी हांव तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता की तुमी मुद्दम आयले. तशेंच तुमकां एक विनंती आसा की ह्या प्रोग्रामाक तुमी बरी पब्लिसिटी दिया. जास्तान जास्त अंदू मातसो रुटूय चेंज जाला. जास्तान जास्त लोकांनी येवन थंय हे जे इतले लोक जे गांवांतले येता, इतले परिश्रम करता, तांचे पळोवपाक लागून पणजेकारांनी आनी बाकीच्या गोंयकारांनी येवचें ही आमची मागणी आसा आनी हांव आशा बाळगिता हे लोक येतले म्हणून. रोलिंग ट्रॉफी आमची वर्स पद्दती प्रमाणे जी आमच्यात खूब म्हणजे जे आमचे वेल विशर्स आसा आनी तशेंच आमचे जे कार्यकर्ते आसा तांच्यांनी 3 रोलिंग ट्रॉफी दवरलेले आसा आतां इतलीं वर्सां. एक बाब श्री मंगलदास नायक जे आमचे कार्यकारी अध्यक्ष आसा, तांच्या आवयच्या स्मृतीन तांणी लेट श्रीमती पुतू नायक हांकां चित्ररथ कॅटेगरीन रोलिंग ट्रॉफी दवरल्या. तशेंच रोमटामेळ म्हणटा ते आमचो आनी एक कार्यकर्तो जो आसा बाब किशोर नार्वेकार, ताणें आपल्या भावाच्या स्मृतीन दवरल्या लेट श्री कृष्णा नार्वेकर, ती रोमटामेळ. आनी तिसरी म्हणटा ती फोक डान्स कॅटेगरी जी बाब सुनील नायकान दवरल्या, जोय आमचो म्हणजे स्टार्टींग पर्यंत सेक्रेटरी आशिल्लो. ताणें खूब मेहनत केल्या आनी ताज्या बापायच्या नांवान ताणें दवरल्या लेट श्री अनंत बी नायक आनी आवयच्या नांवान श्री सुशिलाबाई नायक. जवळ जवळ आमी एंटिसिपेट जे करता पार्टिसिपेशन फ्लोट जवळ जवळ एक 35 आमी एंटिसिपेट करता. आनी फोक डान्स लोकनृत्य म्हणटा ते जवळ जवळ 10 म्हणजे मिनिमम तातूंत एक 20 पार्टिसिपंट आसता. आनी रोमटामेळ आनीक 10 अशें मेळून आनी फॅन्सी ड्रेसाक जवळ जवळ 30 एक दादले आनी बायलां आसता. दोनी म्हणजे बायलांचे कॅटेगरी आनी दादल्याचे कॅटेगरी. हाज्या फुडें बाब शांताराम नायकाक हांव विनंती करता जी रूट बीट आसा ती सारकी आनी फॉर्म्स. लास्ट टायमाक आमकां थोडे हांव नकळो कशें कित्या खातीर जालें तें, पण लास्ट टायमाक आमकां थोडे त्रास जाले. रातचे 12-1-2 जायसर आमी उरले थंय जिरगून. 3 जायसर आमी सामके उरले थंय. ते अशें जावंक दिवं नाका, कित्याक ल्हान ल्हान भुरगे घेवन लोक येता, तांकां पळोवपाक जाय आनी आमी तो टायमार भायर काडिना. लोकांक दिसता आमी समिती कांय करिना. आमी समिती थंय कांयच करूं शकना, कित्याक आमी इवन पुलिशेचो बरो हेल्प आशिल्लो, तेंच्यांनी खूब मेहनत घेतली, पण ते कोणूच आयकलें ना. आनी ते येतना अशे तरेन येता की आमचे कोणाचेच आयकना, इवन पुलिशेचे आयकना, आमचें आयकना. की तांच्यांनी जाता तितले बेगीन येवन लायन अप जावचें आनी टायमार भायर सरचें. लायट इफेक्ट म्हणटा तो फक्त हाका फ्लोटांक जाय पडटा, पण रोमटामेळ जे आसा तांच्यांनी फुडें येवंक शकता ते, पण तेय आडोवन दवरता, तेय फुडें येवंक सोदिना. म्हणून म्हाजो रिक्वेस्ट तांकां आसा, तुमच्या कडसून पावयता की तांच्यांनी ह्या वर्सा तरी आनी ह्या फुडेंय बी की टायमार येवन टायमार स्टार्ट करून की आमी 9:30-10 बसून सोंपोवंक सोंपता. आनी तो 9:30-10 बसून सोंपला लोकांकूय दिसता की पणजेकारान तांच्यांनी बरो मेहनत घेतल्यान म्हणून बरें जालें म्हणून. ही गोश्ट सामकी आमी भितर जबाबदार ना, समिती जबाबदार ना. प्रत्येक जो मनीस मेळटा तुमी म्हणटा मदीं गॅप उरता, हें उरता, आरे म्हणून आमचे तातूंत मिस्टेक ना. हांव कोणाकूय सांगता की तुका दिसता मरे गॅप उरता, तूं यो हेल्प करपाक, हांव पांयां पडटा तुका, तूं आमकां हेल्प कर, तूं यो थंय पळय, तुका दिसता आमी करता तुमी करता, आमकां हेल्प कर सो. अशें हांव लोकां कडेन मागता की प्रत्येकानी हेल्प आमकां करचो हें काम करून. रिपोर्टिंग टाइम तुमचो कितको आसता तो तांकां जर तो स्ट्रीट आमी तो सांगतलो रिपोर्टिंग टायम. सांगतलो. कशें जातालें दीस फॉर्मां व्हरताले, जेन्ना सगळे कडेन शिगमो स्टार्ट जाता 15 तारखेच्यान ह्या वर्सा जाता, मागीर कोण फॉर्मां व्हरपाक येना. सो पयलीं 8 दीस दिताले, आतां 8 दीस ते फॉर्मां व्हरता आनी कितें करता 6, 7, 8 जायसर येत ना, म्हणजे फॉर्मां तांचे कडेन आसता आनी 8 ते फ्लोटवाले येता आनी जबरदस्ती करता की तूं आतां फॉर्म घे आमचें. आनी येता आसतना 10-15 जाण येता आनी वांगडा रावता. आनी आतां फॉर्म जर दिल्लीं आसा घेवंक तर जाय, समितीचे मागीर कमिटी कितें म्हणटा घेवया फॉर्मां, आनी ते फॉर्मां 8 जर घेतले आनी मागीर ते फुडें एक्सटेंड जाता.
सो ह्या वर्सा आमी कितें केलां 2:30 आमचें ऑफिस थंय स्टार्ट जातलें ते 5:30 पासून आमी फॉर्मां दितले प्रत्येक येता ताका दितले आनी 7 पासून टायम दवरला ती सगळी घेवपाची म्हणजे कितें जातलें थंय त्या दिसा कोणें फॉर्म घेतला पळय ताका फॉर्म मेळटले आनी तोच दितलो थंय एडवान्स फॉर्मा कोणा कडेन नासतली एडवान्स दिल्ल्या कारणान 10 लोक वांगडा येता आनी थंय कितें इतलो तुमी पयला आसतलें मेळ येता थंय येता ते गर्देन ते लुट्टा भितर म्हाजे दी तुजे दी फॉर्म करून सो तो टायम तांकां मेळटलो 2:30 ते 5:30 फॉर्मां व्हरपाक आनी 7 पासून लास्ट फॉर्म आमी रिसीव करतले हे फॉर्माचे म्हणून आमी CCPन सुद्दां ह्या वर्सा बाबा फॉर्म दवरुना कितें सांगपा ते व्हरतात फॉर्मां आनी मागीर उलटे करतात की तुमी फॉर्म आतां कशें घेना तुमी फॉर्म 8 दीस दवरता आनी आतां फॉर्म घेना म्हणून सो हो एक तुमच्या कडल्यान हांव मागता की प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया कडल्यान की हे एक मॅसेज वचचो त्याच बरोबर CCP जी आसा ती कन्सर्न बॉडी आमी CCP आनी पणजी शिगमोत्सव मेळोन आमी शिगमो करतात मेयर आनी आमकां जो MLA आसा आमचो बाबूश मनसार आसा तो प्रत्येक कसलेंय काम आसलें जाल्यार आमकां सामको तेंचें कॉपरेशन आसता आमच्या कडेन हांगा डेप्युटी मेयर आसात सजू नायक आमचें कितें काम आसलें जाल्यार आमकां खंयच आमकां अडचणी येनात त्या खातीर तेंच्या हांव मनाकाळजांच्यान धन्यवाद म्हणटा त्याच बरोबर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कलेक्टर ऑफिस किंवा डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट फायर हेल्थ पोल्युशन बोर्ड आतां पोल्युशन बोर्ड आमकां लागता कित्याक हो सगळो पब्लीक कार्यक्रम तांकांय खातीर लागता ऑल पर्सनल जे ऑफिसर्स आसा पणजी टावन पुलीस आनी तांचे ट्रॅफिक सेल हे सगळे आमकां खरें म्हणजे तेंचें म्हत्व चड ज्या दिसा तुमची फेरी जाता आमची परेड जाता त्या दिसा सेल पुलीस आनी ट्रॅफिक सेल हे खरेंच बरें काम करता स्मार्ट सिटीचे इतले सगळें काम चलता आसतना जर तो आमकां शिगमो करपाक मेळटा जाल्यार पणजेकाराचें खरें म्हटल्यार हें एक स्वप्न ते साकार करता कित्याक सांगपा अदरवायज आमी कॉल घेवपाक जाय की शिगमो करप लोकांक त्रास जावपा जायना ह्या हेचे समिती खरी म्हटल्यार त्या हेचेर विचार करताली पूण तरी आसतना गोवोरमेंटान आमकां आनी CCPन आनी स्मार्ट सिटीच्या लोकांनी सांगलें की आमी भितरले रोड आसा ते सगळे एक जवळ जवळ क्लियर केल्ले आसा तेन्ना तुमी भायल्या रोडार वचपाक कांयच प्रॉब्लम ना 18 रोड करूं ना कित्याक सांगपा 18 रोडाचेर थोडी थोडी कामां चलता आनी आमकां ते फ्लोट वचता आसतना अडथळो जावचो न्ही म्हणून आमी ह्या वर्सा 18 ना मिरामार गेलो सामको फेल जालो कित्याक फेल जालो ना हें तरी बरें न्हय मिरामार म्हणजे सामकेंच पयस पडटा त्याच्या पेक्षा हें बरें कित्याक सांगपा जेन्ना तुमी सीच्या लागीं रावता पळय तेन्ना भितरल्यान तुमी तो आमकां थोडो तरी हें मेळटा मिरामार कंप्लीट ओपन जातालें आनी जेन्ना तें डिफरन्स कशें जाणा मरे कला अकादमी आनी श्यामाप्रसाद तशें सो त्या बरोबर प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचो आमकां खूबच म्हणजे सहकार्य आसता त्या दिसा जावं किंवा आमचे गुलाल उत्सव जावं देवळा कडेन तुमी सगळे जाण आमच्या बरोबर आसतात त्या खातीर तुमी खरें म्हटल्यार आमी पणजी शिगमोत्सवाच्या वतीन आनी CCPच्या वतीन तुमचे मनाकाळजांच्यान खरेंच धन्यवाद म्हणटा वोट ऑफ थँक्स हें नॉर्मल आसता तुमी आपयल्या बरोबर एका कॉलाचेर इतले लोक आमच्या कडेन शिगम्यांक येता आनी शिगम्यान तुमचो असो इतली वर्सां सहकार्य मेळटा तशेंच फुडें मेळचें आनी हे फॉर्म जे आमी तुमकां सांगला ताची मातशी जर तुमी जर मिडियांच्यान किंवा प्रिंट मिडियांच्यान जर तांकां प्रसिद्धी दिली जाल्यार आनीक बरें जातलें म्हणटकीर आमची गोंयचे दायज गोंयची परंपरा थंय ट्रॉफीचेरूय आमकां दिवजां दिसता पूण जेन्ना तुमी डेकोरेशन करता दिवजां सर्कलाचेर तेन्ना ती थंय दिवजां आसा ती लिपोवन डेकोरेशन जाता शिगम्याचें हें आमी दर खेपेक पळयता मातशें तांचे नजरे काडूंक जाय सी डेकोरेशन करता ते टुरिझम डिपार्टमेंट बरोबर मरे पूण तुजो मुद्दो बरोबर आसा आमी हे आमचे कर्तव्य तांचे नजरे काडपाचें हें सामकें खरें ते दिवजां सारकें दिसपाक जाय कळ्ळें दॅट इज तें आमचें दायज न्हय सारकें आनी शिगमो जाल्ल्यान तर तें आनीक दिसपाक जाय दर वर्सा ते पॅक करता आनी थंय डेकोरेशन ना तें मातशें मरे कोणाकूय सांगचें पडटलें आनी बाबा कितें जालां जे मोठे डेकोर करता टुरिझम डायरेक्टराक मातशें सांगा टुरिझम डायरेक्टराक आमी उलोवंक शकता बरो पॉयंट पूण ना एक 37 वर्सां हो हो काही प्रस्ताव आहे का नवीन संस्कृती भवन स्वतःचं बनण्याचा सध्या भवन आमचें हें पूण फुडें तर अशेंच आमकां आनीक लोकांचें प्रोत्साहन मेळत आनी आमची निधी मातशी वाडत जाल्यार कित्याक विचार करचो न्हय एक बाबा जर तर आमी म्हणजे ही कल्पना हांवें तांचे कडेन अजून डिस्कस करूना पूण तुवें म्हणला म्हणून विचारता एक कल्पना अशी येवंक जाय की बाबा कॅन यू डू अ सॉर्ट ऑफ अ म्युजियम हे पळय आतां गांवागांवाची संस्कृती आसा ती हांगा पणजे तर म्युजियम करीत पूण ताका खुबूच निधी लागता पूण मे बी आनी एक 10-15 वर्सांनी असो विचार करूं येता अशें म्हाका दिसता एकदम बरो पॉयंट हाडलो तुवें बरें सजेशन शिगमो हांव शिगमो म्हणटा आतां अशें शिमेचो उत्सव तो एक्चुअली बरोबर तुजें शिमेचो उत्सव हो जो शब्द आयला हय सुग्रीष्मक या संस्कृत शब्दांतल्यान आयला
हो. सुग्रीष्मक म्हणजे ग्रीष्म थोडं आल्हाददायक. पूण शिगमो काय शिमो तो कोकणी शिगमो शिगमो तो. कोंकणीन शिगमो सावंतवाडी गेलेलो तो शिमगो सो आमी कोंकणी आसा म्हणल्यार आमी शिगमो म्हणूं येता. हय पयलीं पासून आमी शिगमोच शिकवत म्हणटा आणि त्याच खातीर तर आमी दोनदा विचार करून सुद्दां मागीर नांव सुद्दां भायर घालता आसतना आमी विचारून मागीर तें शिगमोत्सव समिती म्हणून मागीर तें नांव आमी केल्लें. आमी हेचेर विचार केल्लो. त्याच बरोबर तुमी संस्कृती भवन बाबा म्हणला तांच्यानी त्या प्रमाणे आमी शिगमोत्सव संस्कृती भवन येदे व्हडले करून आमी तेचे बारीक बारीक प्रोग्राम करतात. हय. त्या खातीर आमी करतात. तें भवन जर आमी करत जाल्यार मागीर तें कोण मेंटेन करचो कशें करप हेचेर सगळो विचार जावपाक जाय. आनी इतले तरी आमचे कडेन तसो म्हणटा तसो फंड ना. बरें गव्हर्मेंट आर्ट एंड कल्चर जर आमच्या वांगडा जर करूंक सोदता आनी आर्ट एंड कल्चर जर आमकां जर आमी help दिवंक शकता. जाल्यार आमी हेल्प दिवंक शकता किंवा वी कॅन टेक ओवर द प्रोजेक्ट आनी आर्ट एंड कल्चरा कडल्यान आमी म्हणू शकता की आमकां दिया आमी पळयता. बरोबर. सो दॅट प्रोसेस टायमिंग असं परत सांग कितले परेड कॉमेस जातली. परेड कॉमेस जातली 4:30 जे आमी 4 टायमांक दिला पडटा 4:30 जायना ते सगळे आमी हाफून 5:00 सुरू करता. ते तुमकां खबर आसा. सो 5:00 सुरू जातली आनी रातची 10 काबार जावपाक जाय अशी जरी असली तरी ती सकाळचे 2 पासून जगतली हे तुमकांय खबर आसा. आमी पुलिसाक सांगून सगळ्यात तेचेर आमी विचार करता. तरी पूण तो जायना कित्याक हे सगळे लोक आसात न्ही रोमटामेळाचे. आमी गेल्या वर्सा फ्लोट एका वटेन घालून फ्लोट स्टार्ट केले तांच्यांनी रोमटामेळ भितर घालून आडयले आनी आमच्या वांगडा झगडी केली. खरें अक्षरशः झगडले ते आमी कांयच कुफना जावचें न्ही म्हणून मागीर आनी संस्कृती ते कितें सांगता आमी 2-2 म्हयने इतकी प्रॅक्टीस करता इतलें हें करता आनी तुमी आमकां धांवडून घालता काय म्हणून आमच्यान आमी म्हणलें कितें करता 3 जायसर तुमचें कोण पळयतले तुमी वचा घरा म्हणटाले. हें प्रॅक्टिकल आं म्हणजे आमी समिती सगळे जाण आसता आमी तेंचे कडेन पांय पडटा अक्षरशः अरे तुमी फुडें वचा भुरगीं रावल्या फाटल्यान फ्लोट येता तांकां येवनी 8 फ्लोट स्टार्ट जायत न्ही जाल्यार 2 वरां फ्लोटांक पुरो ते 2.5 वरां 10-10:30 पासून जाता. आनी आमी हांगा केलां कोड ऑफ कंडक्ट लागला न्ही तेन्ना दिपक देसाय हांगा आसले तांच्यांनी इतलें सुंदर रितीन केलें ताणें कंप्लीट फोर्स पुलिसाचो वापरलो आनी गव्हर्मेंट ऑफिसर कसो वागलो ताणें सांगलें आतां तूं वचता पूण बंद करतलो तुका फाटल्यान धाडटलो आनी तेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट आशिल्लो ते करूं शकता. तशें आमी हेंच्या कडेन मागता की तुमी करा. डिपार्टमेंटा कडेन मागला आमी की तुमी सामकें नोटिफिकेशन ते आमी कांयच करूं शकना तुमी डिपार्टमेंट करता आनी आमी फक्त ऑर्गनायज करता. बरोबर. कळ्ळें न्ही. सो डिपार्टमेंटा कडेन मागला की तुमी पुलिशेक सांगून तुमी हो सगळो फोर्स हाडून तो एक्चुअल खरें म्हणल्यार करून घेवप. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.